गोंयांत सध्या अभंग रिपोस्टाची चर्चा बरीच चल्ल्या। तुवें रैना मैदानाचेर अभंग रिपोस्ट ह्या सांस्कृतिक कार्यावळीक परवानो नाशिल्ल्यान 10 तारखेक उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयांतल्यान बंद उडोवपाचो आदेश दिल्ल्यान पेडणेकारांनी खर तिडक उक्तायली। दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीर इव्हेंटाक परवाने आसतात काय ही सगळी निमतां सूड घेवपाच्या नादान ही कार्यावळ बंद उडयल्या असो सणसणीत आरोप पेडणेकारांनी केला। पळयात। गोयच्या चडशा वाठारांनी सध्या अभंग रिपोस्टाची चर्चा बरीच नेटान चल्ल्या। तरणाट्यांची तर ह्या व्हड कार्यावळीक बरीच गर्दी पळोवपाक मेळटा। पार्शेची सातेरी भगवती संस्था कितलीशींच वर्सां जाली सांस्कृतिक कार्यावळी घडोवन हाडटात। ओंदू हे संस्थेन शेनवारा 10 तारखेक तुवेच्या रैना मैदानाचेर फामाद अभंग रिपोस्ट घडोवन हाडपाचे थारायल्ले। 3 दीस बरीच नेटान तयारी चलिल्ली खंय। तशेंच कार्यावळीच्यो तिकेटी लेगीत खपिल्ल्यो। शेनवारा सांजवेळार हजारांनी गोंयच्या चडशा वाठारांतले तशेंच महाराष्ट्रांतल्यान लेगीत लोक तुवें रैना मैदानाचेर पाविल्ले। पूण मात कार्यावळ सुरू जावच्या आदींच उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयांतल्यान बंद उडोवपाचो आदेश आयिल्ल्यान पेडणेकारांनी खर तिडक उक्तायली। तशेंच दर्यादेगांचेर जावपी इव्हेंटांक कशी मान्यताय मेळटा आनी ह्या सांस्कृतिक कार्यावळीक कित्याक ना अशी जाप मागली। ही सगळी निमतां हो सूड घेवपाचोच प्रकार। अडचणी आशिल्ल्यो जाल्यार आदींच कित्याक सांगूंक ना। कोण पॉलिटिकल लोकप्रतिनिधी आसा तांकां 2027त पेडणेकार सारकी जागा दाखयतले खंय अशेंय खुबळिल्ल्या पेडणेकारांनी सांगले। जो प्रोग्राम जो आसलो त्या प्रोग्रामाक जो कितें डेप्युटी कलेक्टरान हे ऑर्डर काडून स्टॉप केलो तो तेचो हांव निशेध करता। कित्याक तर आतांच आमच्या उदयान सांगल्या प्रमाणे त्यांनी परवाच्या दिवशी सांगूंक जाय आसलें, ऑन दी स्पॉट काल रावंक जायनासलें। पयर तांकां सांगपाक जाय आसलें की ह्यो प्रोग्रामाक बाबा परमिशन ना जावं कितें आसा तें तेणी पयर क्लियर करपाक जाय आसलें। इतले आयज लोक येवन इतले लोक हयसर तिकेटी काडून पावोन आनी अशें जावप हें बरोबर न्हू। आनी दुसरें म्हटल्यार हो एक सांस्कृतीक कल्चरल प्रोग्राम, एक बरो प्रोग्राम आनी ह्या प्रोग्रामाक निदान सपोर्ट मेळपाक जाय आसलो, आमी सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो। जे पॉलिटिकल लिडर आसात तेंच्यांनी तरी दिवपाक जाय आसलो। कित्याक आयज उदयान सांगलें तें खरें आसा की इल्लिगल जायते गोष्टी आयज आमच्या मतदारसंघात जातात, जायते इव्हेंट जातात, जायते बीच पार्टे जातात, तेचेर कोणाचेच परमिशन ना। खंयची परमिशनां घेतात ते? हे पार्टे ड्रग्स पार्टे, हेका परमिशनां कोण दिता आनी कोणाची परमिशनां घेतात? हे सगळें इल्लिगल जाता। तेन्ना तांकां कळना। आनी हे जे असले सांस्कृतिक प्रोग्राम बंद करपाक हेच्या फाटल्यान कोण आसा पळय ते लोक पिशे ना। लोकांक सगळें खबर आसा कोण पॉलिटिकल लोकप्रतिनिधी आसा, कितें आसा पळय ते आपणाक स्मार्ट सजमाता पळय चड। तो थोडे दीस उरल्यात, ते थोडे दीस जाले काय ताका कळटलें हें इलेक्शन येवनी 2027चे त्या टायमार ताका कळटलें कितें आहा तें। तो चड आपणाक स्मार्ट सजमाता पळय ते ताका कळटलें थोडे दीस राव। आतां जें कितें चल्लां पळय हे लोकांचे पळय हॅरेसमेंट करप, लोकांचे रिवेंज घेवप, सूट घेवप, आमी तेतून बळी पडलेले आसा। आमी जाणा आमकां कितले त्रास जाल्यात ते आवाज मातसो कितें उलयलो न्हू काय ते सूट घेवप पळय आमी सगळे रस्त्यार घातलेले आसा आमचे, आमकां पडोंक ना आनी आमी कॅर करिना। पण आमी इतलीं वर्सां आमी पळय काम करता पळय ते आमी अशे चोचरेपणा आनी चमचेपणा करपी मनीस आमी न्हू। आमी कितें आसा ते आमचो स्टँड घेतलो आनी टायम येतलो तेन्ना कळटलें। पण हें जालां पळय हें रॉंग जालां, हेचो आमी निशेध करता। अशें जावं उपकार ना। कित्याक इल्लिगल जायत्यो गोश्टी हांगा जातात, तेका सपोर्ट कोण करता आनी हेका सपोर्ट कित्याक ना? हेका सपोर्ट करपाक जाय आसलो। कित्याक ह्यो कल्चरल प्रोग्राम बरो प्रोग्राम ह्यो। लायसनाचें बरें आसा, लायसन कितें आसा तें खंय तरी एक फाटीं फुडें जालें सजमून व्हरों येता। कित्याक हांगासर कितें ड्रग्स सोडिनात, हांगा आनी कितें धांगड डिंगड जायना। ह्या कार्यक्रमाक काहीतरी बारीकशे एक परमिशन्स नाशिल्ल्या कारणान किंवा इतर कितें निमित्त दिवन जो बंद पाडलो ते खरोखर वायट दिसता। कारण इतलेच खातीर की रसीक प्रेक्षक खंयसून गोंय भरसून सावंतवाडी महाराष्ट्रासून लोक आयिल्लो हांगा जवळ जवळ म्हाका दिसता 3-4 हजार लोक हांगा ह्या कार्यक्रमा खातीर काल उपस्थित आशिल्लो आनी ऐन वेळाचेर हो कार्यक्रम बंद पाडप हें जरा वायट दिसता। कार्यक्रम ह्या तयारी खातीर जवळ जवळ म्हाका दिसता 2-3 दीस आदी तयारी चालू आशिल्ली भुरग्यांची। भुरगे मरून काम करताले हांगा आनी जे काम करतना पुलीस आशिल्ले, सगळो रिपोर्ट सगळ्या बरो वता, पुलीस येवन तांकां सांगताले सगळें। तर त्याच वेळार जर तांकां सांगिल्लें अरे बाबा तुमी परमिशनां मात घेया किंवा हेल्थाची परमिशन, तुमकां एम्ब्युलन्स जाय पडटली, तुमकां फायर फोर्साची जाय पडटली किंवा डेप्युटी कलेक्टरची परमिशन जाय, पुलीस परमिशन जाय, साऊंड सिस्टमाची परमिशन, ह्यो ज्यो गोश्टी लागतात हे जर तेंचे कडल्यान पयलीं करून घेतिल्लें आनी हो जर कार्यक्रम सुरळीत जाल्लो जाल्यार सगळ्यांक ताचे आनंद जातलो आशिल्लो। सो ऐन वेळाचेर अशें बंद पाडप ही वायट दिसता। कार्यक्रम आतां ताका इल्लिगल कार्यक्रमांक जी परमिशनां किंवा पुलीस प्रोटेक्शन जें मेळटा तें कशे पद्दतीन
एखादे आमदार किंवा जर कोणीतरी जर राजकीय शक्ती हेच्या फाटल्यान जर असं बंद उडोवपाक जाल्यार खरोखर ताचो निशेध करपा सारको. कारण ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, ही लोकांची एक सांस्कृतिक भूक आसा, ती सांबाळपाचो कार्यक्रम ही सातेरी भगवती संस्था करीत आसा. ते घुमट आरतीन आयज गोंयभर नांव कमयल्लें आसा तांच्यांनी. संस्कृती जतन करपाचो युवकांनी खंय तरी एक प्रयत्न केल्लो आनी आमी तेंची तोखणाय करता की एक अशे प्रोग्राम जायना आजच्या युगान की युवा पिढी खंय तरी आकर्शीत करपाक किंवा आदर्श घडोवपाक किंवा तांकां संस्कार घडोवपा खातीर अभंग वाणी किंवा आमचे दिंडी पथक अशें संस्कृतीचो जतन करपी कार्यक्रम आसलो. आमी सुद्दां पंचायतीन तांकां एनओसी दिल्ली कित्याक बरो कार्यक्रम करता म्हणून. आमी विदावट डायरेक्ट कंडिशना शिवाय डायरेक्टूच एनओसी दिल्ली तांकां आमच्या गांवांत जावनी असो कार्यक्रम म्हणून. देशभर हो कार्यक्रम गाजला, सगळी कडेन एका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. पूण दुर्दैव आमचें की आमच्या मांद्रे मतदारसंघात बैलांचे धिरये जातात, तांकां कोण ऑब्जेक्शन येयना. सनबर्ना सारको प्रोजेक्ट जो बिचाचेर जाय आसलो इतकी वर्सां, तो कालच्या फावट धारगळीन जालो आमच्या शेजारच्या गांवांत. लोकप्रतिनिधीन ताका सपोर्ट केलो, सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी सनबर्न जाता. सनबर्न सारको प्रकल्प हय जाता जाल्यार असले इव्हेंट कित्याक बंद पडटात. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकार.